संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावमधून तुका हरसिता आमची तुवें ओतल्या सदेड्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावं राखताय आमकां सदांच मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावमधून तुका हरसिता आमचे तुवें ओतल्या सदेड्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं म्हूण मागता आनी आयच्या मिसाची तेसावां हे परी आसात रेश्मा फर्नांडीस आपल्या बर्थडे संबंदीत वेलांकनी वाडो रिशेल डिसोजा मदर तेरेजा वाडो किशोर प्रेसिल्ला डायस मदर तेरेजा वाडो सिल्वान आनी आयरीन सिक्वेरा नित्यादार वाडो रोनाल्ड डिसोजा पवित्र काळजा वाडो नळिनी डिसोजा नित्यादार वाडो फ्लाविया डिसोजा आनी कुटांब वेलांकनी वाडो किस्तू डायाना कुएल्यो पवित्र काळजा वाडो आलिस कुटिनो वेलांकनी वाडो हॅरी रिना कुटिनो जावन दूद वाडो दुलशिन डिसोजा वेलांकनी वाडो पीटर मायकल डिसोजा आनी कुटांब मुंबय जूड प्रवीण कुटिनो आनी कुटांब अशोकनगर तशेंच देवादीन मॅगदलेन रॉड्रिग्सच्या आत्म्या बसत मीस वटयता रोनाल्ड डिसोजा पवित्र काळजा वाडो देवादीन रायमंड डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस वटयता फ्लाविया डिसोजा आनी कुटांब वेलांकनी वाडो देवादीन वॉल्टर मिरांदाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता विल्फ्रेड मिरांदा ल्हान फूल वाडो देवादीन मार्सेल्स मिरांदाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता मेलानी मिरांदा पवित्र काळजा वाडो देवादीन मार्क मिरांदाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता मेलानी मिरांदा पवित्र काळजा वाडो देवादीन हिलरी आनी हेलन डायसाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता किशोर प्रेसिल्ला डायस मदर तेरेजा वाडो देवादीन लिल्ली आनी पीटर सराच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता एन्नी मेरी डिसोजा आनी कुटांब वेलांकनी वाडो कुटमांत देवादीन जाल्ल्या बसत मीस पेटयता मेलानी मिरांदा पवित्र काळजा वाडो आमच्या इराद्या बसत आनी तशेंच आमच्या फिरगजोचो अमित फर्नांडीस तो बरो ना ताचे बसत मागो की आमकां सांगलां आनी ताचे बसती आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो पेंतेकोस्ताचे म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या येण्याच्या दिसा पवित्र सभा जल्माली तेच पवित्र सभेच्या सांदे आमी एका कुटुंबाच्या स्पिरितान हांगा येवकरीस भेटोवन सांगाता जमल्या समेच्या वेदी भोंवती जमलेल्या आमचेरी तस पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा आनी बोळ दिता म्हूण आयची देवस्तुती आमकां संदेश दिता पवित्र आत्मा आमचे देवोन ये तुजी देणी आनी फळां आमचे नव्यान वत म्हूण मागया सांगातास आत्म्याच्या प्रेरणान जियेता तेन्ना आमी क्रिस्तांवपणांत ग्रेस्त जाता आनी सर्गींचे राज आमचे मदें हाडूंक वावुरता तें उडासांत दवरया एका काळजाची आनी एका मनाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया देव आनी पवित्र आत्मो आमकां सांगता हाडटा एकवट हाडटा देवनांतलें जिवीत आमचें जीवन दुस्पटायता आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक आमी स्थान दिल्यार खंडीत आमी एकवटान जियेतल्या तितले मात्र न्ही आमच्या आत्म्याक आमच्या मनाक उजवाड मेळटलो
आमच्या काळजांत मोग आसतलो आनी त्या वरवीं एकामेकाचो एकवट आनी मोग भोगूंक आमी शकतले हांव त्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक तरण आमी मागया पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी आनी तशेंच आमकां तो ताच्या उजवाडान आनी ताच्या स्पिरितान बरोवन दी म्हणून आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फवत बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पसत म्हज्या सदां संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकू सोम्या काकूत क्रिस्ता काकू क्रिस्ता काकू सोमिया काकू सोम्या काकूत महिमा देवा मुसली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता. सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या सरपददार बापा आयच्या दिसाच्या दबाजेक संभ्रमा वरवीं सर देश आनी लोकांमध्ये विस्तारलेल्या तुझे परजेक तूं पवित्र करताय. युगायुगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभामपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुज्या जापानी घडोवन हाडलें
तेंच दयाळपणी आमच्या आयकाळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें वर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसा पेंतेकोस्ताच्या परबेसो दीस आयलो आसता ते सुमेस्त एक सुवातेर सांगता मेळोन आसले. तेदवा एकसपणे कठीण जड वरें आयिल्ले बरी मळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसल्या त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरयेकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या घरान आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासा सारके प्रमाणे फारकी बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हरयेकल्याक गांवचे भक्तिवन जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयल्ले हरयेकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक तकड तटक जालो. ते शर्मेले आनी विदमेत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेयार न्हय तर आमचे मदल्या हरयेकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकतात ते कशे. आमी हांगा आसा पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन बोंतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या भशेन ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रोग तूं नवे कर. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रोग तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं वर्त. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रस्त्यांनी भरल्या. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवे कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना गाबारता. तूं प्राण मात काड ती मोरूंक परत्यान धुळीक पेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार
ती परत रोसून येतात अशे प्रथमेचे रूप तू नवे करताय दार तुझ्या अज्ञात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. दार तुझ्या अज्ञात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांब पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस स्वामी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्यांची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तां थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पुनर्जीवन जाल्लो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तोवळ जेजू तांचे मदगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें खडवळ दाखयलें. सोम्याक देखताच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पवित्र सभेचो जल्माचो दीस आयचो जावन आसा. पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्या दीस जल्मल्ली. कित्याक तेदो म्हणसर जेजू जिवंत जालो, सर्गार सोडून गेलो जाल्यार आपोस्तलांक भायर वचोन शुभ संदेश परगट करचे तितलें धैर्य येवंक नातलें. आनी त्या खातीर ते एका कुडांत एकठांय जाल्ले मोरये सांगाता. आनी एकठांय जावन मागणें करीत ते आसले. आनी मागणें करीत आसता आसतना तांचेर पवित्र आत्मो देवोन आयलो. उज्यांच्या जिबेच्या रुपार तो देवोन आयलो आनी हर एकल्याच्या ताळवेर एक एक जीब वचोन बसली. आनी ते दाळा ते पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरले. आनी आयच्या वांजेलांत सांगचे प्रमाणे जेजू थंयसर आयलो आनी जेजू तांकां म्हणालो, घेया पवित्र आत्म्याक. म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. दोनी संगती एकच. आनी ताणें स्वास सोडले ते दाळा भोवशा पवित्र आत्मो त्या उज्याच्या जिबेच्या रुपार तांचेर देवोन आयलो. येदो म्हणसर आपणाच्या जिवा खातीर, आपणाच्या नांवा खातीर, आपणाक कांय कश्ट मेळटीत म्हणल्या खातीर भियोन लिपोवन आसले तेच शीस आज दैरादीक जातात. घडयेन जाल्ली बदलावन ही तांकां कितेंच कळीत ना. येदो म्हणसर ते भियोन मात्र आसले आमकां जेजूक आमच्या मुखेल्याक जेजूक तांणी जिवेशी मारला, तर आमकांय ते जिवेशी मारतले. त्या खातीर जिवाचें भें तांकां आसलें. पूण ह्या फुडां तांकां खंयचेंच बादाक जावचें ना. या कोणें बादाक केल्यार ते ताचे गणने करचे नात. कित्याक ते धैर्यान भरले, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरले आनी तांकां तांचेर पवित्र आत्मा आयिल्ले ते दाळा ते वचोन भायर शुभ संदेश परगटूंक लागतात. तेदो म्हणसर ते भितरच बसले, मागणें करनच आसले आनी हर एका दिसा मागणें करताले मोरये सांगाता मेळोन. आनी आयच्या दिसा तांचेर पवित्र आत्मा आयलो आनी तो पवित्र आत्मा तांकां धैर्यान भरता, तांकां बुदीन भरता, तांकां आत्मीक उजवाडान भरता आनी ते भायर वचोन परगटूंक लागतात जेजूची शुभ वार्ता. हांगासर जाल्लें एक विचित्र गणीत हांगासर आमकां पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी तें जावन आसलें गणीत ते उलयताले तांच्या भाशेन, आरामायीक भाशेन ते उलयताले. कित्याक ते मासलेपाकचे आसले चडताव जनताचे शिसा मदें आनी दुसऱ्या दुसऱ्या व्याप्तीचे ते जावन आसले. आनी हर एकलो तांच्या भाशेन ते उलयताले आनी तांच्या भाशेन उलयल्ले हर एकल्याक तांच्या तांच्या भाशेन आयकताले. हें एक विचित्र कोणाच्यांनी विवरसूंक जायना तसलें. खाली पवित्र आत्म्याच्या देणी आसल्यार मात्र हें घडोवंक साध्य आसा.
आणि त्या खातीर सांब पावलान आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयले आमी एका कुडीचे सांदे जावन आसा सांदे ते मोस्त आसल्यारी एक कूड जाता आनी एक कूड जेजूची मिस्तीक कूड आनी त्या कुडीचे सांदे हांव आनी तूं आनी हर एकलो जावन आसा कित्याक आमी त्या जेजूचेर पात येता जेजूचेर पात येवन एकवटान आसले ते जाळा तो पवित्र आत्मा आमचेर येतलो नांतर जाल्यार आमी दुस्पटूनच आसतले उत्पत्ती ग्रंथाच्या 11व्या अध्यायांत एक घटन ह्या प्रमाणे आसा ते मनीस ते झाडाचे ते उदेंतीत हांव पैण करून आयले पैण करून आयले भोवशा तांच्या शेळयांक तांच्या बोकऱ्यांक चोरोवंक म्हणून जागो सोदून ते आयले आनी येवन जातास एका उक्त्या मैदानाक ते पावले आनी उक्त्या मैदान पळोवन तांकां भोवच खुशी जाली आनी ते थंयसर तंबू मारून रावले आनी तंबू मारून रावले आनी हो जागो बरो आसा उक्तड सुवात त्या खातीर आमी हांगाच रावया आनी तांणी तितले मात्र न्ही तांणी वचोन थंय इटे करून मातयेचे इटे तांणी केले ते बाटयेंत घाले आनी ते उकडूंक सुरू केले आनी आमी आतां करचाव ते इटे आसात ताचे बरी घट इटे तांकां मेळ्ळे आनी त्या इट्यांनी तांणी कितें केलें तांणी बांदप बांदूंक सुरू केलें त्या इट्यांनी बांदप बांदूंक सुरू केलें येदो मुसर पात्राण बांदप बांदताले आनी चुनो ताका उपयोग दिताले आतां तेच इटे बांदूंक सुरू केले आनी डामार ताका लागोवंक ताका बसोवंक डामार तांणी आसा केलो आनी ते म्हणाले आमी एक व्हड बुरूज बांदया हांगा तावन सर्गाक पावचे तसले बुरूज तें जावन आसा जंय आमकां सर्गार सोडून वचोवंक जाय त्या खातीर ते बुरूज बांदूंक तांणी सुरू केलें बुरूज बांदूंक सुरू केलें वय पूण थंयसर देवाक तांणी आपोवंक ना देवाक तांणी लेखाकत दवरूंक ना देव खंय ताच्याच जाग्यार आसलो आनी हे मनीस हांच्याच बुदवंतकायेन म्हणले बरी एक बुरूज बांदया सर्गा म्हणसर थंय जय आनी सर्गाक आमकां वचोवंक सुलाभ जातलें म्हणली तांची एक आलोचन जावन आसली आनी उत्पत्ती ग्रंथाच्या आतांच 11व्या अध्यायांत आमी पळयता देव ते दाळा सकयल देंवोन आयलो तांकां पळोवचे खातीर तांचें बांदप पळोवचे खातीर आयलो आनी पळयतना ते बांदप बांदूनच आशिल्ले आनी ते दाळा देवान तांच्यो बासो दुस्पाटायल्यो देवान तांच्यो बासो दुस्पाटायल्यो कित्याक एकल्यान उलयल्ले आनी एकल्याक समजना जालें आनी एकल्यान सांगलें मागीर एकल्याक समजना जालें तांचें बांदपाचें काम अर्द्यारच उरलें बाबेलाचो बुरूज म्हूण ताका नांव आनी ते अर्द्यारच रावलें कित्याक एकलो बाटी हाड म्हणटाना आनी एकलो पिकास हाडटालो एकलो पिकास हाड म्हणटाना आनी एकलो इटे हाडटालो इटे हाड म्हणटाना दामार हाडटालो अशें तांकां एकल्यान सांगलें आनी एकल्याक समजना जालें आनी त्या खातीर तांचें बुरूज अर्द्यारच रावलें कित्याक देवाक तांणी सोडून सोडुल्लो आनी खंयच्या वेळार देवाक आमच्या जिणेंतलो आमी भायर घालता त्या वेळार तो देव आमची भास घुसपटायता आमची भास घुसपटायता आनी दुस्पटायता आमकां तो दुस्पटायता कित्याक आमी देवाक आमच्या सांगाता दवरूंक ना देव जावन आसा एकवटांची सकत पवित्र आत्मा जावन आसा एकवटांची सकत आमी सांदे विंगड आसा पूण कूड एकच ती पवित्र आत्म्यान बांदून हाडली जेजूची कूड जेजू जावन आमचें मस्तक आनी ताच्या कुडीचे सांदे हांव आनी तूं आनी हर एकाक सांद्याक ताचें काम आसा दोळ्यांक पळोवचें काम जाल्यार कानाक आयकोवचें काम हातांक वावुरचें काम पांयांक चलचें काम आनी तशेंच जिबेक उलोवचें काम आनी तशें तोंडाक खावचें काम हें सकड विविंगड आसा पूण विविंगड आसल्यार हे सांदे सकड मेळोवन एक कूड जाता कित्याक देव थंयसर आसा
पवित्र आत्मो थंयसर आसा जेजू आमचे मस्तक जावन आसा आनी त्या मस्तका वरवीं आमी एकठांय जाल्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी घुस्फोटले एक जाल्या तर आज मोगाच्या भावा भयणीनो तोच पवित्र आत्मा आमचेर आयला केदळा आजच्या दिसा आमी आयकलां पवित्र स्नानांत आमचेर तेलान मोरू मारली आनी ते दाळा तेल आयिल्ले आमकां ते दाळा पवित्र आत्मा आमचेर देवण आयिल्लो आमच्या क्रिस्मांत बिसाहेबान आमच्या कोपलार गुर्त काडिल्लो आनी गे पवित्र आत्म्याची मोर म्हण ताणें सांगिल्लें आनी त्या वेळार पवित्र आत्मा आमचेर देवण आयिल्लो काजाराच्या सक्रामेंतांत गोव बायल दादलो बायल एकवटतात आनी ते दाळा देवाचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्लो याजकान ताची संस्कारणी घेतना तो पवित्र आत्मा याजकाचेर आयिल्लो एका मनशाक निमाणे तेल आयता आसतना या ताका पिडेस्त आसले तेल आयता आसतना ताचेर पवित्र आत्मा येता आमी पवित्र येवकारिस्त सेवतना ते दाळा पवित्र आत्मा आमचे थंय येता जेजू आमचे थंय येता देव आमचे थंय येता बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय येतात प्राचिताचो संस्कार आयच्या दिसा तो घडुल्लो कित्याक जेजून येवन तांकां सांगलें घेया पवित्र आत्म्याक आनी तांणी पवित्र आत्म्याक तांचे थंय घेतलो आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षत येली कोणाची बक्षिनांत ती बक्षशिनांत जेजून त्याच दिसा तांकां हें पातक बक्षुंची पदवी तांकां दिल्ली तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आयच्या दिसा आमची पवित्र सभा जल्माक आयिल्ली आमच्या पवित्र सभेंत प्राचिताचो संस्कार ह्या आमकां परत जीव दिवचे तो सक्रामेंत ताणें घडुल्लो तर आज आमी त्या देवाचो उपकार बावडया कित्याक आमची पवित्र सभा आयच्या दिसा ताणें जिवीत जावचे खातीर आमकां दिल्ली आनी आयच्या दिसा आमी परत पातकांत मेल्ले ते दाळा परत जिवंत जावचे खातीर आमकां तो प्राचिताचो संस्कार दिल्लो त्या खातीर त्या देवाचो उपकार बावडया आनी आमी एकवटान रावोंक आनी आमी एकवटान रावल्ले ते एकवटान आसोंक प्रयत्न करया कित्याक जर तर आमी दुस्पोटल्या ते दाळा देव आमच्या सांगाता आसचो ना पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसचो ना ते दाळा आमी एकवटान जियेता माया मोगान जियेता ते दाळा तोच पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करतलो जेजूची पवित्र कूड आमी जातेले उबी रावया भावार्थाची उचारणी करया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पदुदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा पूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रचोवना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदनी ताणें कूड घेतली आनी तो मरी चलो आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापानी पुतातान नीक जाला बापानी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवद्या बरें तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतारेन स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन पवित्र आत्मा आमचेर देवून आयला पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट आयला तो एकवट सदांच उरचे खातीर देवा कडेन आतां आमी मागया
सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो वडील पापा लिओ सौदावो सर बिस्प याजक आनी धार्मिकांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी फळां प्रकार जिवीत सारोवन संवसारार क्रिस्तांव परगटोवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणें आयक. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाधान आनी शांती आसा करच्या वावराक प्रामुख्यते दिवन देश चलोवंक तांकां आदार दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. पिडा दुबळीकाय आनी हेर समस्यांक लागून त्रास भोगतात तांकां जिवितांत बरवसो दी आनी बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार तांकां सदां लाबून दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या तरणाट्यांनी समाजांत मोगाची जिवीत जियोवचे खातीर पवित्र आत्म्याचें प्रेरण घेवंक आनी तांची देणी वापरून जिवितांत जैत आपणावंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती जमलेल्या आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण आनी सगत घेवन ताच्या देण्या आनी फळांनी भरलेली परमळीत क्रिस्ती जिविताची वाट समकोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमीची थोडींच मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. आमच्या काळजाचे अत्रेक आशा तूं जाणाय. जें कितें आमकां आत्मीक गरजेचें आनी लौकीक गरजेचें तें तूं आमकां फोव कर. हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हें आमचें बलिदान
सर्पदुदरा देवोपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणेंच शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्यावरी आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतूं फावो ते परी वांटो घेवंक फावो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुद्राणी शासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं. तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक फाटयलोय आनी असो फास्काचो गोट संपून कांयेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एका सभावार तूं सारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मायली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povi, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संवसार भोवता तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान उंचणी तुका जय. उंचणी तुका जय. उंचणी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 जय. उंचणी तुका जय. उंचणी तुका जय. उंचणी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या वडा सा करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू
तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुरा जीवन कोण आम्ही करता तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो सौदाव आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पावलमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे ती सोपोती भगवंत धर्मदुतां भगवंत जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भवर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतायन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकृत आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकृत आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते शांती
ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुझे भितरूंचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांसात घेतिल्ल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मा दिसान दीस अदीक आमच्या
आमकां आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवं आनी सडवण्याचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. आमचे पासोद्विनातिक पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद्विनातिक पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोद्विनातिक सांजुता देवाक मागणे या संसारी जेचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार सोमो वाळ मोगतून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवात देवे पयस आसलेल्या लोकांक गसयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीकशे कश्टासनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो दोखेरी ती शरती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सन्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर मलगडी प्रायवंत पिडेस्त भावंडां खातीर भुरग्या बळां खातीर कोणा खातीर मागोवंक जाय तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण पिडेस्त भावंडां खातीर अमित फेर्नांडीस बापू जस्टीन असो भावोजी बंबई आस्पत्रेंत आसा वेंटिलेटरार आसा कठीण अस्वस्थ आसा ताच्या भलायके खातीर मागया. सुमयान ताका आपोरच्या सुमयान ताची काकोल्त करच्या खातीर ताचे खातीर मागया. तशेंच आमच्या बिरगस कुटुंबांतली आमचो भाव संदेश शिकवेरा ताका ऑपरेशन जालां हाताचें आस्पत्रेंत आसा बेगीनच बरो जावन बरी भलायकी ताका लाभच्या खातीर ताचे खातीर मागया. तशेंच आमची भयण सिसिलिया कॉड्रस तिकाय ऑपरेशन जालां कालच्या दिसा डिस्चार्ज जावन घरा येयला तिच्याय भलायके खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया. आनी इतर सकट पिडेस्तां खातीर हरी एकल्याच्या कुडींत सुमयाची गुणकची सकत विशेश तरान वाळोवन दी भलायकी तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडलोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संत हांव म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. आशा संडेल्या बरो वस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोबायल मागीर पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचें महिमेवर नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आतां पवित्र आत्म्याचें दबाजीक आशिर्वाद आमी घेवया. सरस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. देव बाप उजवाड असो दातार आयच्या दिसात आनी जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरूं. आमीन. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर वायट भस्मून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमीन. एकच भावार्थ उचारोंक परगटोवंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्ल्यो ह्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो. आमीन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां आसो. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मोगा
आशीर्वाद दिवा बगेवन सांजू त्या देवा आम्हा पासो विनंती कर बगेन कसोचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.